Welcome to the Garden of Glory, where faith blossoms and hearts are strengthened by God's Word. Today's reflection is from Hebrews chapter 7, verse 15 to 28. Jesus, our perfect and eternal High Priest. हेब्रेवांक पत्र 27 वळी 15 ते 28. मेल्कीसेदेकाच्या जिनोसाचो दुसरो याज्ञिक. मेल्कीसेदेका सारको आनीक एकलो याज्ञिक उबो जालो देखून हें अदीक स्पश्ट जाता. मासा रोगता प्रमाणे खंयच्याय कुळांतलो मनीस याज्ञिक जावंक जाय असो समोर्तींत कायदो आसा. ह्या कायद्याच्या बळान जेजू याज्ञिक जावंक ना. तो अविनाशी जिविताच्या बळान याज्ञिक जालो. खरेंच ताचे विशीं पवित्र पुस्तकार अशी गोवायकी दिल्ली आसा. मेल्कीसेदेका पोरी कोण आदलो फुडलो नासतना याज्ञिक तूं सासना. म्हणटच आदलो कायदो काडून उडयलो, कित्याक तो असोक्त आनी निरुपयोगी आसलो. कारण समोर्तीक कितेंच संपादनेक पावोवंक शक्ती नासली. पूण आतां आमकां ह्या कायद्याच्या जाग्यार एक अदीक वर्तो भरवासो देवान उदेसो केला. आनी ह्या भरवाश्या वरवीं आमकां देवा सोशीं वचूंक प्रवेश मेळटा. त्या भायर हे विशीं देवाचो सपूत आसा. दुसऱ्यांक याज्ञिक केल्लें तेन्ना असलो सपूत नासलो. पूण जेजू याज्ञिक जालो कित्याक देवान सपूत घेवन ताका अशें म्हणलें, सर्वेस्परान सपूत दिला. दिल्लें उतर तो फाटीं घेवचो ना. याज्ञिक तूं सासना. सपूत घेवन देवान हो करार स्थापलो देखून तो अदीक उत्तम आनी हाची खात्री दिवपाक खुद जेजू जामीन रावता. आनीकूय एक अंतर आसा. ते आदल्या कराराचे याज्ञिक जायते जण आसले, कित्याक एक एकलो मरून वेतालो आनी अशें सदांकाल उरोवन आसलो. पूण जेजू सासनाक जिवो आसा आनी देखून ताचें याज्ञिकपण सासनाक तोखता. म्हणटच आतां आनी सदांकाल ताचे उदेशी देवा सोर्शें वचूंक सोदतात तांकां तो तारण दिवंक शकता. कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासनाक जिवो आसा. खरेंच असल्या परम याज्ञिकाची आमकां गरज आसली. देवाक मानवलोलो निरपराधी निश्कळूंक पातकी मनशान थावन कुशीन काडलोलो सर्गा वयर उबारलोलो. तो हेरां परम याज्ञिकां सारको न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत परजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवची गरज ना. कारण हें ताणें आपणाचोच योद्न करून एकेच पावटी करून काडलें. देवान दिल्लें समोर्तीन नेमलेले याज्ञिक सगळे असोक्त मनीस. पूण समोर्ती उपरांत तोच देव सपूत घेवन सासनाक संपादनेक पावयल्ल्या पुताक याज्ञिक नेमता. Jesus is a priest chosen not by human law, but by the power of an endless life. Unlike mortal priests, he lives forever, and his priesthood never ends. He is holy, blameless, full of mercy and truth. Through his one perfect sacrifice, he opened the way to eternal salvation for all who come to him. Christ intercedes for us always, our constant source of grace and peace. Let us pray. Lord Jesus,
You are our eternal high priest and our perfect Savior. Thank you for offering yourself for us and for interceding every day on our behalf. Fill our hearts with faith, peace, and the joy of your salvation. Amen. Thank you for joining us in the Garden of Glory. May the love and mercy of Jesus, our eternal high priest, guide and bless you always.